स्वदेश दर्शन नावाचो कॉन्सेप्ट काय तेंपा आदी सरकारान इतलो गाजयलो की लोकूय दिपकावन गेले। GTDC अंतर्गत गांवांनी काय प्रकल्प उबे केले, पूण ह्या प्रकल्पांक मेंटेनन्साचे सारे उदक घालपाक खाते विसरले। आता वचत थंय हे प्रकल्प कळमेल्ले आणि कुपत पडलेले दिश्टी पडटात। चलात घेवयात खाजनगुणो, चोपडे सर्कल आणि मोरजेचे खिंडीचे दर्शन। हीच ती मोरजेची खिंड म्हणटा पळय ती, जेचे उद्घाटन पणजेच्यान केले गेल्ले। एक्स चीफ मिनिस्टर पार्सेकर असताना हे डेव्हलपमेंट जाल्लेले, पण त्याच्या उपरांत परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा ही खिंड स्वदेश दर्शन अंडर रिन्युवेट केल्लेली आणि म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक खबर आसा जाल्यार देव जाणा। स्वदेश दर्शन जर पळयतले तुमी जाल्यार मोरजे खिणीचेर येवपाचे थंय तुमकां स्वदेश दर्शन सारके मेळटले। हांव म्हाजे फाटल्यान पळयता हांगासरल्यान बोटींग बी करपाची आसलेली, पण ती बोटींग सुद्दां हे पळय एंट्रन्सूच पळय कसो आसा तो, कितलो डेंजर परिस्थितीन आसा। आणि स्वदेश दर्शन जर कोणूय जर गेलो फुडें जाल्यार मोडून भितर पडल्या उपरांत उदकान पडलो काय स्वदेश दर्शन सारकें जातलें। योगा जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता हो जागो बरो आसा, कारण हांगा सद्या पारव्यान येवी सगळी घाण करून दवरलेली आसा। कितलो मेंटेनन्स आसा GTDCचो तो हेतूंतल्यान कळटा की हे स्वदेश दर्शन आसा ते अशें जातलें। हे जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता तेका स्वदेश दर्शन म्हणटा। जे GTDC डिपार्टमेंट आसा ते कांयच कामाचें ना हे सारकें जाणून येता, कारण कित्याचेरच मेंटेनन्स खंयच मेंटेनन्स केल्लो ना। जी जागा आसा ती जागा वेस्ट जाल्लेली आसा, अननेसेसरी गव्हर्मेंटाचो पयसो काडून हांगासर घातलेलो आसा आणि एकूय जाग्यार ना एंट्रन्स खिळी काडपाक जी केन्ना बंद करून दवरल्या थंयच्यान बंद आसा ते आसा, मेंटेनन्स कित्याचोच ना, बोटींग आहा ते बी ना। हांगा योगाची परिस्थिती हांगासर करपाक येयले योगा जाल्यार कितें आसतली ती पळया। म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते बोट्स पळया कशे सुकत घातलेले आसा, ते कपडे बी सुकत घालता तशे म्हाका दिसता घातलेले आसा, हे वयर हाडून दवरला। जेन्ना म्हाका दिसता ही ओपन केली, इनॉग्रेशन केलें तेन्ना पासून हे जे बंद आसा ते म्हाका दिसता अशें आसा। आतां ते काडून भायर उडोवपाचें म्हणजे स्वदेश दर्शन सारकें जातलें। हांगासर हेतूंतल्यान जर गेले उदकान जाल्यार स्वदेश दर्शन 100% जातलें। हे फावंटन, आतां हे फावंटन कितें केल्लेलें कांय कळना। हांगा एक टायम उदक नासलेलें पिवपाक आनी हे फावंटन केल्लेलें। आयज फावंटेनाची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार तशीच आसा, तेकाय बिचाऱ्याक उदकच ना आणि आसा ते सारकें घाण उदक आसा। आणि फावंटन हो सगळो गेल्लेलो आसा, कंप्लीट सकयल्यान गेल्लेलो आसा। खाजनगुंडो हे चोनसाय पार्श्यां एक टायम अशें जाल्लेलें की हो खाजनगुंडो इतलो बरो केल्लेलो की आगारवाड्याच्या लोकांक पलतडच्या सायडीन वचपाक हो एक पांयवाट आसलेली। तेचे उपरांत हो बरो ब्युटिफिकेशन केलो आणि ब्युटिफिकेशनय करता आसतना परत तेच ज्या जाग्यार चोपड्या जे केला, ज्या जाग्यार मोरजे केला त्या जाग्यार हांगा खाजनगुंडो। म्हणजे डिपार्टमेंट कितें काम करता, खरें हांकां मिनिस्टराक खरें रिवॉर्ड दिवपाची गरज आसलेली अशें लोकांचें म्हणणें आसा। कारण हेका फक्त पेंट करप चालू आसा, प्रत्येक गजालीक फक्त पेंट मारलो का तें नवें जालें आणि बरी तकली बरी आसा डिपार्टमेंटाची, पेंट मारलो काय रिन्युवेशन जालें। पण खरें एक्चुअल रिन्युवेशन करपाची खरीच गरज आसा, नाजाल्यार केन्नाय हो कोसळूंक शकता। आणि आता ऐकूया पेडणेची विकास व्यथा। भाजपाचो मुख्यमंत्री असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगल्या। ताणें काय सपना बाळगून मांद्रे, पारसे, मोरजी, पेडण्या खातीर प्रकल्प सुरू केल्ले, पूण आता तेंची इतली दुर्दशा जाल्या की थंयच्यान वयताना तेंचेर नदर घालिनशी दिसना, अशें खुद्द पार्सेकरच सांगता। ऐकात। हांव थंयसरल्यान वता आसतना म्हाका तेवटेन पळोवपाक सुद्दां जिवार येता गाडयेन वता आसतना, कारण म्हज्या तकलेंतलें जें चित्र आसलें अपेक्षीत थंय जें चित्र जावचें अशें दिसा पळय तें कांयच दिसना। एक तर तेका लॉक आसता, भुरगे खंयच्यान तरी रेलिंगा वयल्यान भितर गेल्ले आसतात, नाचतात, खेळटात, थंय विचारणारो कोण ना। थंय योगा सेंटर बीन आमी जें स्वप्न पळयल्लें तें कांयच थंय ना। थंय बोटींग बिटींग जावचें अशें आसलें टुरिजम फ्लरिश करपा खातीर, तेवूय खंय दिसना। सरकार हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसता, आमदार बदलता, आमदार बदलतकीर दुसऱ्या आमदारान
त्यो गोष्टी फुडें व्हरप आसता. त्यो जर फुडें गेल्यो ना जाल्यार ताणें आपल्या कल्पने प्रमाणे तरी फुडें मॉडिफिकेशन करपाकूय ताका स्कोप आसता. सरकारा कडल्यान घेवचें, खात्या कडल्यान घेवचें, पूण तशें ऑल्टर करून बाबा कितें बदल जालो हेवूय दिसना. पण ताका लागून बऱ्यो योजना ज्यो ह्या भागाक बरें अपलिफ्ट करपाच्यो त्यो योजना अर्धवट आनी कोण तरी कितें रे पार्सेकारान त्या मडसरी केली अशें म्हण. कारण हांवें केलां न्ही तें आनी कंप्लीट जर जावंक ना आनी अशें जर विचित्र अशे पद्दतीन जर दिसलें मोडकळ तडक्या जाल्यार तें म्हाज्याच तकलेर येता न्ही. ऑफ ती जी फुडली खेण एरिया आसली तें पयलें काम सुरू जाल्लें. मागीर चोपडे सर्कल हेंय पयलें काम सुरू जाल्लें आनी इलेक्शना पयलींच एक 2-4 म्हयने सायकल ट्रॅक आनी वायडनिंग ऑफ रोड हें काम सुरू जाल्लें. 3 कामां ती. सादारण चोपडे सर्कल हें हांव इनॉग्रेट करूंक पावलो. खेण ही हांव इनॉग्रेट करूंक पावूंक ना. 90% ऑफ द वर्क वॉज डन. मागीर इलेक्शन 2017 जालें आनी हांव थंय उरलो ना. थंय दुसरो मनीस आयलो आनी जो मेन रस्तो आसलो दोनूय ह्या पॉयंटांक जोडणारो खूपच म्हणजे हे तिनूय गोश्टी जर बऱ्यो जाल्ल्यो न्ही जाल्यार हांव सांगता गोव्यांत इतलो बरो पॉयंट जावचे नासलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.